Jeremias chapter 45. बारुकाक बुजवणेचें भाकीत. जुडाचो राजा जोसियाचो पूत जेहोयाकीम हाचे राजवटकेच्या 4थ्या वर्सा बारुकान नेरियाच्या पुतान जेरेमियास बरोवंक लायतालो तशेंच ताचीं उतरां एका कवळ्यार बरोवन काडलीं. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्यान ताका अशें म्हणलें, बारुका सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तुजे विशीं सांगता तें हें. तूं अशें चिंताय कितलो म्हूण हांव निर्भागी, कित्याक सोर्वेस्पोरान म्हज्या कश्टां वळवळ्यांचेर आनीक दुखी चडयल्यात. पिळगून म्हजो जीव विरगून गेला, म्हजें समाधान जायच ना. ताका अशें सांग, सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जें हांवें बांदलां तें हांव आतां मोडून घालतां, जें हांवें रोयलां तें हांव आतां उमटून उडयतां. आख्खे पृथ्वेक अशेंच करूं येता. आनी तूं आतां वेगळे तोरेन आपणाक vagoi म्हूण म्हजे लागीं मागताय? अशें मागूं नाका, कित्याक हांव आतां आख्ख्या mon'xakullacher noxtt धाडचो आसां, उलोयता तो सोर्वेस्पोर. पूण तुका जाल्यार khoinsor-ui तूं वेशी, तुजो जीव मात सांबाळूंक दितलो. देवाचें उतर हें.